गोंयांतल्या 40 मतदारसंघां खातीर सोमारा 14 फेब्रुवारीक जाल्ल्या मतदानात बोर्देश महालांतल्या कलंगूट आनी शिवोले मतदारसंघात 80% परस चड मतदान जालें। शिवोलेंत वेंचणुकेच्या रिंगणात सगळ्यांत चड उमेदवार उबे रावले। सोमारा सकाळीं मतदान सुरू जाल्या उपरांत पर्या भाटीवाडा वाठारांतल्या प्राथमीक शाळेच्या मतदान केंद्रांत सकाळीं 11 वरांचेर मतदान मशीन मोडलें, पूण उपमुख्यमंत्री मायकल लोबोन वेंचणूक अधिकाऱ्याक कळीत करून दुसरें मशीन मागोवन हाडलें।